गोंयांत शेती वेवसाय कमी जायत आसा। थोड्याच वाठारांनी शेतां रोयतात, पूण थंय लेगीत शेतकाऱ्यांक वेगवेगळ्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा, अशी खंत मोरजेच्या शेतकाऱ्यांनी उक्तायल्या। दुकर आनी गोरवांक लागून पिकिल्ली भाताची शेतां नश्ट जातात, तशेंच पावसाक लागून शेतां इबाडटात आनी सरकारा कडल्यान योग्य वेळार आर्थीक मजत मेळनाशिल्ल्यान तांकां त्रास सोंसचे पडटात। ताका लागून सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय येवजण काडची, अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। गव्हर्मेंट म्हणटा शेती करा शेती कशी करपाची। गोरवां दुकरां पयलीं उडयताली बघ, ही नाशाडी सगळी केल्या आनी गव्हर्मेंट कितें करता, अंदूच आत्तां गव्हर्मेंटान बी दिल्ले, बी सुद्दां अंदूच रुजांक ना गव्हर्मेंटाचे, सबसिडीन दिता अर्धे सबसिडीन, ते रुजांक ना। आमी परत लोकां कडले बी घेवन परत उपले, ते आतां दुकरांनी अशी नाशाडी केली गोरवां दुकरां, तांकां जर सांगांक गेले जाल्यार ती वयल्यान झगड्यांक उबी रावता। आनी दुसरें म्हणजे आमी जरी मशिनरी हाडली, गव्हर्मेंटाची मशिनरी धाडली गव्हर्मेंटान, जाल्यार तो काम बेगीन धाडटा, नाजाल्यार एक तर पिड्ड्यार जाल्या उपरांत धाडटा। अंदू लोकांचे पिकाकच नाशता, तरी मशिनां बेगीन धाडली अंदू। हे फायदो कितें बेगीन धाडून, लोकांचे कांयच हें ना मशिनां हें करून, सगळे पिड्ड्यार अंदू अर्धे भितर पोल, इतली मेहनत करून कांयच फायदो ना। आमी अशेंच शेती करूनच पोट भरता, तेजेर हे शेती कशी करपाची। जर मशिनां आमी घेतली सबसिडीचेर जावं घेतली जाल्यार गव्हर्मेंटाची सबसिडी 2-2 वर्सां येना, 2 जावं 3 वर्सां। आनी जर मशिनरी आमकां हय मेळना, आमी भायरसून हाडली जाल्यार तो म्हणटा भायरसून सबसिडी ना म्हणटा। हेजेर मातशें कितें तरी गव्हर्मेंटान काडपाचें तोड।